तुमकां आमी दाखयली फाटल्या दिसांनी ती बिग स्टोरी आमी स्पेशली कोलवाई जेलीचेर सेक्युरिटीच्या बाबतीन ही केल्ली आनी आमी त्या स्टोरीन दाखयल्ले जे भुरगे भितर गेले आनी तेंच्यांनी ड्रग सप्लाय केलो आनी त्या जाग्यार आमी म्हटलेले की सेक्युरिटी लॅप्सीस हांगा भरपूर दिसतात. कारण एकूच आसलें की भितरले जे स्टाफ हेतूनूच इनवॉल्ड आसता, तेतून आयआरबी येयले आनी जेल गार्डूय येयले. तेजेर प्रश्नचिन्ह आमी घातलेलो की हेच इनवॉल्ड आहा काय म्हणून. कित्याक दोनूय सायडीन जे टावर आसता थंय टावराचेर 24 आवर्स आयआरबी स्टाफ आसता. तेंच्यांनी हे पार्सल उडयतना पळयलां काय पळोवन तेंच्यांनी सांगूंक ना. हेजो प्रश्न आमी तेन्ना रेज केल्लो. पण ह्याच हेजेर आतां पुलीस ऑथॉरिटीन आमची बिग स्टोरी इम्पॅक्ट म्हणू शकता. ह्या इम्पॅक्ट असो आहा की आतां जितके स्टाफ आयआरबीचे स्टाफ आहा, टोटल 81 स्टाफ जे आयआरबीचे जे जेल हितून काम करतात तेंकां आतां सगळ्यांक ट्रान्सफर केल्लेली आहा आनी ते सगळे आतां रिझर्वान तेंकां ट्रान्सफर केल्ले आहा. आनी तेंच्या जाग्यार जे ट्रॅफिक डिवायसीच्या अंडर जे आयआरबीचे थोडे स्टाफ आसले तेंकां काडून आतां जेलीन आतां तेंच्या जाग्यार ड्युटी करतले. पण हे जे नवीन घातलां तेंय काम सारकें करतले काय ना हेजो प्रश्न प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.